भारताचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पिरायेच्या 93व्या वर्सा संवसाराक अंतरले। बिरेस्तारा सांजे 5:05 वाजपेयी हांकां दिल्लीच्या AIIMS हॉस्पिटलांत मरण आयले। तांकां 11 जून 2018 हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। सुमार 9 आठवडे तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चल्लो। निमाणें तांकां बिरेस्तारा मरण आयले। तांच्या मरणान देशांत ना भरपासारकी पोकळीक निर्माण जाल्या। हाचेर गोंय भाजपाच्या वरिश्ठांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। आडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमचे माजी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज संवसाराक अंतरले। हेजे खूब आमकां दुख्ख जाता, कारण एक सर्वव्यापी आनी कोणूच तेजो ह्या संवसारांत दुश्मन आसना असो मनीस आज आमच्या मदीं ना। तेणें 2 खासदारां वयल्यान पार्टीक सत्तेर हाडली आनी आज दीस पळोवपाक मेळटा, अशें नेत्या खातीर आमकां दीस पळोवपाक मेळटा। म्हाका याद जाता हांव आसूं सदानंद तानावडे मुख्यमंत्र्या बरोबर त्या वेळाचेर मेळपाक गेल्ले। एक 3-3.5 वर्सां आदीं त्या वेळाचेर आमी तांकां मेळून आयिल्ले 2014 मुख्यमंत्री आमचे पार्सेकारा बरोबर। ती भेट ही आमची शेवटची ठरली आनीक त्या हितूंतल्यान आमकां खूब गोंय भारतीय जनता पक्ष प्रदेशाक खूब दुख्ख जाता। त्या दुख्खान सगळे आमी सहभागी आसा आनी फाल्यां आज आमी हांगा श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम करतले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालयान। फाल्यां प्रत्येक मतदारसंघात सकाळीं सादारण 10 वरांचेर प्रत्येक मतदारसंघात थंयचे कार्यकर्ते अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजली ह्या सुमयाचेर तांकां बरे तेंचे आत्म्याक शांती लाभ अशें देवा कडेन मागता। भारतीय जनता पार्टीचे फाउंडर प्रेसिडेंट, आमचे गायड, आमचे फिलॉसॉफर आनीक ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो NDA लेड असो पयलो गव्हर्मेंट ज्यांनी हेड केल्लो ते प्रायम मिनिस्टर ह्या देशाचे भौमानेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हे आयज आमच्यांतल्यान सोंपले आनीक आयज ते आमच्या मदीं नात। ही खूब वायट अशी गजाल खरें म्हणजे घडिल्ली आसा। भारतीय जनता पार्टीतले वाजपेयी हे महान व्यक्तिमत्व असले, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान असले। पराभवाक केन्नाच डगमगून वचूंक ना आनी भारतीय जनता पक्षाक फुडार आसा, भवितव्य आसा हे कायम कार्यकर्त्यांच्या कोट्यावधी कार्यकर्त्यांच्या मनाचेर ठासून सांगणारे वाजपेयीजी आज ते आमच्यात ना, पण तांची प्रेरणा आनी तांचो विचार हो भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक उत्साह आणि प्रेरणा दीत रावतलो, पक्षाच्या ध्येय धोरणाशी बांधील दवरतलो हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना। आजच्या दिसा तांकां मनांतसून काळजांतसून श्रद्धांजली दिता।